आम आदमी पक्षान लोकसभेत गोयच्या दोनूय सिटांचेर दावो केला। पक्षाची वाडटी लोकप्रियता पळोवन गोयचे दोनूय जागे लढोवपाची आमची इच्छा आशिल्ल्याचे आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता। दुसरी वटेन आम आदमी पक्ष इंडिया आघाडीचो घटक आशिल्ल्यान गोंयांत सिटां मेळटलीच हाची शाश्वती नाशिल्ल्याचे पालेकर सांगता। गोंयची दोनूय सिटां वांटपाचो निर्णय केंद्रात जातलो, पूण ह्या सिटां भितर कोणाक उमेदवारी दिवची ह्या विशयी निमणो निर्णय आघाडी मित्र पक्ष घेतले अशें ताणें सांगले। आम्ही आशा करता की आमकां दोनूय सीट मेळचे म्हणून, कारण ज्या तरेन आम आदमी पार्टीची जी वाटचाल चल्ली सद्या गोंयांत आनी ज्या तरेन आमी वेगवेगळे विशय घेता, हे सगळे वेगवेगळे विशय पळयत जाल्यार लोकांची आमचे कडेन आपुलकी वाडटा। पूण कशें आसा, वेन वी आर इन एन अलायन्स, इट इज ऑलवेज रॉंग टू बी ग्रीडी. It will be in the larger interest of the country, in the larger interest of the political scene as far as Goa is concerned. आणि एक बरो गव्हर्मेंट भारतांत येवचो हाचो विशय तकलेन धरूनच आमी एक डिसिजन घेतलें, आनी दॅट टायम इट इज नॉट रायट थिंग टू बी सेल्फिश. एक गोवा फॉरवर्ड इज एन अलायन्स पार्टनर ऑफ काँग्रेस. आमी आतां जे विशय घेतिल्ले, इवन आमी एसेंब्लीन तुमी पळयलां आसतलें ज्या तरेन एसेंब्लीन परफॉर्मन्स जाल्ले काँग्रेस पार्टी, आमी आनी आम आदमी पार्टी, काँग्रेस पार्टी आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी क्वेश्चनूय बरोबर घातिल्ले आनी घेतिल्ले. लोकांचे विशय आशिल्ले ते आमी बरोबर घेतले आनी अजूनय घेता. कांय विशय वी कन्सल्ट इच अदर एंड टेक इट, सो दॅट इट इज नॉट अबाउट टेकिंग क्रेडीट. बट एज फार एज अदर रिजनल पार्टीज इज कन्सर्न, एमजी इज एन अलायन्स पार्टनर ऑफ BJP. RGP खंय आसा ते ताका खबर आसतलें, तो प्रश्न तुवें ताका विचारपाक जाय. बट एज फार एज वी आर कन्सर्न, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया अलायन्स टुडे. वी विल बी स्टँडिंग ऑर फेसिंग इच अदर ऑर बीइंग विथ इच अदर एज इंडिया अलायन्स, दॅट इज फर्स्ट. इंडिया आघाडीत पालेकरान प्रादेशिक पक्षांच्या भवितव्याचेर उलोवप केले. गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो पयलींच UPAचो घटक आसा, देखून तो इंडिये आघाडी वांगडाच रावतलो. पूण RGPच्या मनोज परबाक आपली वेगळी चूल मांडपाची आसा. RGP हो तसो विरोधी पक्ष, पूण एकादोसो दुसरो विरोधक अडचणीत येता तेन्ना ताका तेंको दिवचे बदला RGP ताकाच तासता असो आरोपूय पालेकरान केला. कशें आसा, जे नॅशनल अलायन्स आसा पळय, दॅट इज बींग डिसायडेड एट द सेंट्रल लेवल बाय द सेंट्रल लिडरशीप. ऑफकोर्स आमकां विश्वासान घेता, आमचे कडेन उलोवणें चालू आसा. सिमिलरली वी आर हॅविंग टॉक्स विथ काँग्रेस एंड दी अदर अलायड पार्टनर्स ऑफ इंडिया अलायन्स. सो गोवा सेंट्रीक जे आसा पळय, एज सून एज नॅशनली सीट शेअरिंग जेन्ना फायनलायज जातलें तेन्ना वी वील टेक अ डिसिजन अबाउट गोवा. सो वी हॅव टू डिसायड वेदर इट इज गोइंग टू बी इंडिया अलायन्स, अंडर इंडिया अलायन्स, वेदर काँग्रेस or we are going to contest, or whether we are going to have a split north or south, that is to be done. But that is a decision which will be taken by central leadership, because overall Indiaचे जे seat sharing asa, that seat sharing are जातले. So as per that, as soon as something comes up, we will be able to update you as well. एज सून एज सीट जर अलॉटमेंट जालो, काँग्रेसाक जर अलॉट केलो किंवा आमकां सांगलें की तुमी एक आमी दिताय अशें म्हणून जर सांगलें, किंवा वॉट एवर द सीट शेअरिंग अरेंजमेंट इज, आमच्या भितर फक्त कॅन्डिडेट डिसायड करपाचें जातलें तें डिसिजन. सो डिसिजन एज फार एज कॅन्डिडेट इज कन्सर्न शूड बी फ्रॉम अस, बट एज फार एज सीट शेअरिंग इज कन्सर्न इट विल बी फ्रॉम द नॅशनल अलायन्स दॅट इज गोइंग टू गो. आमी कन्सिडर करपाचो प्रश्न ना. ज्या तरेन RGP आपल्याक कंडक्ट करता, ज्या तरेन तांच्या लिडराचो कंडक्ट आसा, ज्या तरेन जे ओपोजिशन जेन्ना एक विशय घेता तेन्ना तो तांचेर टिका करता, आनी सरकारा विरुद्ध आमी जेन्ना उलयता तेन्ना ज्या तरेन तो आमच्या विरुद्ध वावुरपाक लागता तेन्ना आमकां ताच्या इंटेन्शनाचेर ऑब्वियसली डावट येतलेच. सो विथ दॅट थिंग इन मायंड, we are not sure which side he is in. It is but obvious where he is. That is what we feel. Because alliance जर जातले जाल्यार गोंयच्या भल्या खातीर जातले, alliance जर जातले जाल्यार सगळ्यां खातीर जातले. आनी थंय जर तूं जर इफ यू वॉन्ट टू से की म्हजी चूल वेगळी आसा, इट डजंट लूक लायक दॅट. यू आर हॅविंग अ सेपरेट चूल इन द सेम हावस अशें म्हणचें पडटा आमकां, कारण दॅट हावस बिलोंग्स टू BJP. दॅट इज वॉट वी फील. अँड इट इज नॉट दॅट इट इज द फिलींग कम्स जस्ट लायक दॅट. फिलींग आमकां येता कारण ताजो कंडक्ट तसो आसा. कारण इवन जेन्ना म्हज्या विरुद्ध कांय गोश्टी घडल्यो तेन्ना एंटायर ओपोजिशन सेड दीस इज नॉट रायट, दीस इज नॉट अ रायट वे टू टेक अ डेमोक्रेटीक पार्टी वीच हॅज अ लिडर इटसेल्फ. बट त्या वेळार हो RGPचो लिडर पोस्ट करतालो आनी भुरगेपणाचे पोस्ट करतालो. गोमंतक TV खातीर समीप नार्वेकर.